हेलो, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आज हांव आतां इंडिया. वेद आनी मुग्धा ऑलरेडी इंडिया पावले एक महिन फुडेंची. सो आज हांव आतां एकलोची सोलो ट्रॅवल. सो वेरी एक्सायटेड टू गो होम. लेट्स सी हाव इट गोस. सो म्हगेलो ब्रेकफास्ट जाला. टर्मिनल 2 अंतू एक इंडियन हॉटेल अशा भायरी स्पेसिफिकली चटनी मेरी म्हणून लायक आसा फूड. मात्र एअरपोर्ट रेट देखून चिके एक्सपेन्सिव. बट ह्या टायमार समज तितलो सकाळी फुडें 6:30 7 o'clock तुका भायर समेत खंय फूड मेळना. आतां वचा, लेट्स क्लियर द इमिग्रेशन and check the Changi International Airport Terminal 2. Gate F50. So airport भितर 11 minutes walking. So can imagine कितलं हॉट आसा एअरपोर्टान. हांगा आमगेल गेटा भितर आयले. सो एवरी गेट has a security checkpoint, unlike Bangalore or other airports where security is done up front. आम्हाला 080 लॉन्च जाका. हांगा I have a flight at 6:30 in the evening. Now it is 12:30. So hope to spend some time here. 1770 cash दिवद्दले रे. ना जाल्यार क्रेडिट कार्ड असल्यार इंडियन क्रेडिट कार्ड जावका. So the menu looks good and the area also is nice. रिक्लायनर दिलेलं जाल्यार आनीक लायक येता आशिल्लें. आयकोन आराम न्हिदो येता आशिल्लें. आतां ऑलमोस्ट 2 to 3 hours प्रोबेबली वेट कोरून बसून वेट करता. सो लेट्स सी. लॉन्जान तूं ऑलमोस्ट 4 hours बसलो. आतां नेक्स्ट फ्लायट म्हगेल्या 6:45 म्हाका. वचून बॅग दिवन चॅक इन करता. हें अमेझींग
Terminal 2 of Bangalore International Airport. This is just wow.